तें व्हरता जबाबदारेचें काम. हें जबाबदारेचें काम करूंक जायते जण फाटीं सरतात. शिस जेजू सांगाता रावले, जेजूची शिकवण तांणी आयकली, देवाची महिमा तांच्या दोळ्यांनी तांणी पळयली, जेजूक तांणी भोगलें. पूण पुनर्जीवन जाल्ले उपरांत तांणी आयकल्लें आनी पळयल्लें आनी भोगल्लें हेरांक सांगनासतना रावंक तांच्यान जालें ना. तितलो वर्थ आसलो तांचो भावार्थ. खंयच्याय सातांच्या इमाजीक पळया, क्रिस्ताक साक्ष दिल्लेचो गुर्त तांच्या कुडीन दिसून येता. धाकल्याक सान सेबॅस्टियनाच्या आंगार बाले आजून आसात. सान लॉरेन्साच्या हातांत ताणें क्रिस्ताक कशें साक्ष दिल्ली म्हणलें तोच आमकां दाखयता. हांवें म्हाकाच कायलीर भाजलें आनी ताच्या हातांत कायल आसा. क्रिस्ताक जेन्ना आमी साक्ष दिता जाल्यार आमच्या कुडींत एक गाय उरता. देखून क्रिस्ताक साक्ष दिवचें मनियारपण जायते जण चलून आसात. आज गांवांत परगांवांनी मिशनरी गांवांनी सुवार्ता परगट करतल्या पासत आमी मागता. सुवार्ता परगट करचे याजकांनी मात्र न्ही, लायक भाव मिशनरी गांवांत कुटुंबां जावनूच वचून थंयसर सुवार्ता परगट करतात. देखून देवाचें उतर इसाया 43:10 म्हणटा, तुमीच म्हजे साक्षी. याजक जावन हांवें म्हजें मिसांव करिनाटल्यार कोण करता? कुटुंबाचे सांजे जावन जर तर तुमी तुमचें मिसांव करिनाटल्यार मागीर कोण करतीत? देखून देवान दिल्लें मिसांव आसा. त्या मिसा वेळार देवाचे आपोवन स्विकार करया. हांगासर आसा देवाचें उतर, तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. देखून म्हज्या जिवितांत सोम्याच्या उतराक, सोम्याच्या महिमेक साक्षी जावच्या कृपा मागया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आज आमचे मदें आसात मानादीक बाप सुनील डॉमिनीक लोबो, ट्रिनिटी इस्कॉलाचे ते प्रिंसिपल जावन आसा. तशेंच जायते जण याजक हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमचे पासून मागूंक आसात. देखून तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव तांकां बरो येवकार मागतां. तुमच्या बांकार थंयसर कडतिले आसात. आमी कंतारां त्या कडतिल्यांतलें गायतले हांव. आज आमकां कंतारा गांव कुमोग करतात नाक्रे फिरगजीचे गायन मंडळी. तांचे सांगात आमी मेळया. ह्या पयल्या मिसाक देवा स्तुती करया. सगळे दीस आज आमचो हांगासर आमचे सर भक्तीकांचें पयन बरें जावं दी. तांची मागणी देव आयकून दी म्हणून मागून एक घडीभर मावून रावा. जें तेसांव घेवन तुमी हांगासर आयल्यात त्या तेसांवाचो उडास काडा. जावं पुरो पिडेस्त आसा तुमच्या कुटुंबांनी, इस्कॉलावेचीं भुरगीं आसात, परगांत वावरचीं आमचीं भाव भयणी आसात, आमची तरणाटीं आसात. सर्वांक जेजूक समर्पण हे मिसाचें बलिदान आमी आराम करया. तुमच्या कंताराच्या बुकांत पान संको 2 गीत संको 1 देखून उबी रावया.
सुम्या तुझे समोर येया बलिदान काळजा दया तुका वेदया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाचनो तुमी मुझे साक्षी सर्वेस्परा देवान आमकां एकल्याक ताचे साक्षी जावन वेंचून काडल्यात आमचे जिणे मुखांतर आमी देवाक साक्ष दिवंक आसा आमचे जिणे मुखांतर हेरांक क्रिस्ताचे साक्षी जावच्याक एक बळादीक हातेर आमी जावंक आसा आनी त्याच देखून आयचो विशय जावन आसा तुमी म्हजे साक्षी सबारपोटी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमी सुकोवन पडटा आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या नडत्यांनी आनी आमच्या जिणे मुखांतर एक खरी क्रिस्ती जिणी जियोंक आमी सुकोवन पडल्या त्या देखून देवा लागचे आयचे दिसा भोगसने आमी मागया आनी तशेंच ह्या मिसा वेळार सुवार्ता प्रसार करच्या एकल्या खातीर आमी मागया केवल याजका खातीर मात्र न्हय धर्मिका खातीर मात्र न्हय आमी सगळीं क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करचे ताच्या मिसावांत वांटेली जावनची व्यक्ती जावन आसा देखून आमा एका खातीर आयच्या दिसा प्रत्येक तरान मागता आसतना मिसावांत वावर करच्या परगांवांनी नाना देशांनी जेजूची सुवार्ता परगट करच्या सर धार्मिकां खातीर याजका खातीर आमी मागता आसतना हांगासर जायते याजक भाव हांगासर आसात तांचे खातीर तशेंच धार्मिकी भयणी खातीर ह्या मिसा वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया आमची सर पातकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पतेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव अनुसारून सांगता मनान चिंतून तोंडा अनुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो गोड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संवकार करी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता
संसाराचे पाप काढतात आमची आकृत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बागेवंतलो रेस दुर्बळाचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्तसाक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवून जावंक पावलो ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तुमीच म्हजे साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर हांवें वेंचून काडलेलो सेवाकी म्हजो साक्षी अशें तुमी म्हजेर विस्वास दवरूंक शकतल्यात आनी हांव एकलोच देव म्हूण वळखून घेवंक पावतल्यात. म्हजे आदीं आकारलेलो कोणूच देव ना म्हजे नंतरय कोणूच आसचो ना. हांव वय हांवूच सर्वेस्पर म्हजे शिवाय तुमकां दुसरो तारक ना. हांवेंच हें उगडापें केलां हांवेंच तुमकां पाटयल्यान हांवेंच हें परगट केलां. न्हय तुमचे मदें आसलेल्या एका परक्या देवान तुमी म्हजे साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर. हांव एकलोच देव वय ससनातावन हांव तोच म्हज्या हातांत आसा तें सोडोवंक कोणूच शकना. हांव करतां तें कोणाच्यान बदलूंक जायत. देवाचें उतर हें. कीर्तन 5:4 पयलें कीर्तन.
तुझी पदवी आणि महिमा देखून हांव आशेता तुझ्या मोगाचो अनुभव जिवा प्राश्रेष्ठ मुझे वोण तुझी महिमा वनिता मुझा सुम्या मुझा देवा तुका मोसो अर्पण सगळे मुझे जिणे हांव तुका वाकणटलो तुझे नांव हास्कान जोडटलो परमणेच्या जिणे पोरी मुजोत मोद दोशी साटलो संतोषाच्या तळ्यान मुझे वोण तुका वंदितले मुझा सोम्या मुझा देवा तुका मोसो मुझा सोम्या मुझा देवा तुका मोसो उभी रव्या 5 संको 7 गीत संको 4 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो सुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली म्हजे थंय आसोन फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशे एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो म्हजे थंय रावता आनी जशे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातलेल्या फांट्या बरी कातरन उडयतलेले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात.
तुमी मुजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमी जाय जाल्ले कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका विस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचनो अंतरराष्ट्रीय मट्टार एक फावटी क्रिस्तांव युवजनाक एक संमेलन आसा केल्लें आनी त्या संमेलनांत सबार विशयांचेर चर्चा चलोवन आसली. आधुनीक काळार युवजनांनी क्रिस्ताच्या मिसावांत कशें वांटेली जावचें म्हणल्या विशयान ती एक चर्चा चल्ली आनी ह्या विशयांत युवजना कडेन सलाह विचारली, अभिप्राय विचारली. थोड्या युवजनांनी म्हळें क्रिस्तांव युवजनाक क्रिस्ताच्या मिसावांत वचाचे तर तांकां मिसावांक वचूंक उत्तेजन दी जाय. आनी हेर थोडे म्हणाले आमी पयशे जमो करून ह्या मिसांव गांवांक धाडी जाय. आनी थोडे युवजन म्हणाले आमी आमच्या गांवांत दूरदर्शनांत सोशल मिडियांत आकाशवाणीर मिसांवा विशयांत प्रचार करन आसाव. आनी हेर थोडे म्हणाले आमी बूक ह्या वार्तापत्रांनी मिसांवा विशयांत जायतें बरयत. आनी अशेंत सबार सलाह सुचना दिवन आसतना आफ्रिका गांवची एक चली उबे रावन म्हणाली आमी आमच्या गांवांनी खंयच्याय सुवातेर मिसांवा खातीर योजना घालतना आमी थंयसर बूक या पयशे या मिशनरीक थंयसर धाडनाव. बगार एका बऱ्या जिणयेंत क्रिस्ती जिणयेंत जियोवच्या एका कुटुंबाक त्या सुवातेर वस्ती करूंक धाडटा आनी तांची जिणी पळयल्लेच ती क्रिस्ताक साक्ष दितात आनी तांच्या जिणये मुखांतरच क्रिस्ताच्या मिसावांत ती वांटेली जातात आनी एक बळादीक हातेर ती जातात. वैमोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सुवार्ता परगट करची, ह्या जेजूच्या मिसावांत वांटेली जावचें, ह्या जेजूक ह्या सुम्याक साक्ष जावची केवल धार्मिकांनी ह्या याजकांनी मात्र न्हय. हांवें सुरवेर सांगलें क्रिस्ताच्या मिसावांत वांटेली जावची, सुवार्ता परगट करची आमी अर्येकल्या क्रिस्तांवांनी. केदळ आमी आमच्या जिणये मुखांतर क्रिस्ताक साक्ष जाता तवळ क्रिस्ताच्या मिसावांत एक बळादीक हातेर जाता, ह्या सुवार्तेचे साक्ष जाता. पूण हें सर आमी करी जाय तर आमी सुवार्ता समज जाय आनी सुवार्ता आमच्या जिणयेंत आमी जिये जाय. भाग्यवंत पापा जुवांव पावलो दुसरो अशें सांगतलो आज आमकां भाग्यवंत जिणये मुखांतर क्रिस्ताक साक्ष दिवची कुटुंबां मेळा जाय या जाय जाय. देखून आमचें अर्येका क्रिस्तांवांचें मुळावें मिसांव जावन आसा साक्ष दिवचें. आनी आधुनीक ह्या संवसारार साक्षीक लोक आशेता तर आमी अर्येका आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी जेजूक परगट केल्लें ह्या सर्गीचें राज पयलें आमच्या कुटुंबांत परगटचें आनी तशेंच उपरांत सगळ्या संवसारांत तें राज रुपीत करचे व्यक्ती आमी जावंक आसा. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें मोगाचनो इजाया प्रवादी मुखांतर सर्वेस्पोर देव अशें सांगता तुमी म्हजे साक्षी, तुमी अर्येकली जावन आसात म्हजे साक्षी आनी हांवें तुमकां विंचून काडलां. हांवें विंचून काडलो सेवाकी म्हजो साक्षी आनी आमी तसले साक्षी जावंक आसा. आमी कशें क्रिस्ताक ह्या सुम्याचे साक्षी जावचे, ह्या क्रिस्ताचें मिसाव परगट करचें.
आमी क्रिस्ताचें मिसाव परगट करचें म्हळ्यार पयल्या सुवातेर आमी ताचो मोग करचो. केदळ आमी देवाचो मोग करता, जेजूचो मोग करता, ताच्या जिणे विशयांत आमी जाणा जाता, आमी शिकता, तवळ आमी त्या क्रिस्ताक परगट करूंक साक्ष जाता आनी त्या चोम्याक साक्ष दिवंक आमी साध्य जाता. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 11 ओळ 28 तावन 30 आमी वाचता. सुमी म्हणटा, येया तुमी कश्टांतल्यानो वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हजे तावन तुमी शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो. आमी त्या सुमया तावन शिकूंक आसा, ताची जिणी आमची जिणी करूंक आसा आनी थवळ मात्र आमी सुमयाक साक्ष दिवंक साध्य जाता. ह्या आधुनीक संवसारार आमच्या कुटुंबांनी त्या देवाचो मोग आसा गे, ह्या उणो जाला गे, आमकांच आमी आयचे दिसा विचारूंक जाय. देवाच्या मोगा विशयांत जाणा जावन ह्या आधुनीक परिस्थितींत, ह्या आधुनीक समाजांत देवाचो मोग कितलो उणो जाला म्हणलें समजून एक कन्नडांत एक कवी अशें सांगता, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾದೆ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾದೆ, ದೇವ ಪ್ರೇಮವ ಮರೆತು ಮೃಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾದೆ. देवाचो मोग आमी सांडून आज मनजतीचे की पास्ट जाल्या ओंगी. आमच्या समाजांत आमी पळयलें तर मोगाचें न्हू, आज आमचे बोवारी आमचे रस्ते मस्त विशाल जाल्यात, पूण आमची मत मात अशीर जाल्या. आमच्या बोवारी आमच्या समाजांत व्हड व्हड घरां उबारल्यांत, पूण आमची कुटुंबां मोडूंक तयार जाल्यांत. जागतीक शांती विशयांत आमी जायतें उलयता, जायतें भाशणां दिता, पूण आमच्या कुटुंबांत तीच शांती समाधान उणी जाल्या. सोशल मिडियार आमी जायतो वेळ खर्चिता, इश्टघात करता, सळावळ करता, पूण आमच्याच कुटुंबांनी हांसून उलोवंक आमकां वेळच ना. आमच्या केदळा आमच्या कुटुंबांनी देवाचो मोग उणो जाता. देवाचो मोग करूंक आमी चलवता, आमकां वेळ मेळना, थवळ आमी सोम्याची साक्ष जावंक साध्य ना. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलें मोगाचें न्हू, जेजू म्हणटा, हांवूच दाखवाल, तुमी म्हजे फांटे, जो कोण म्हजे थंय एकवटान रावता, जो कोण म्हजे थंय एकवटान रावता तो भरपूर फळ दितलो, यथेश्ट फळ दितलो. आज आमी जेजू थंय आमचो संबंध घट करूंक आसा. केदळ आमी जेजू थंय एकवटान रावता, तवळ खंडीत जावन आमी सोम्याचे साक्षी जावंक साध्य आसा. जेजूक आमी साक्ष दी जैतर पयलें हांवें सांगलें, आमी ताचो मोग करूंक आसा. आनी दुसऱ्यान मोगाचें न्हू, आमी ताणें केल्ल्या बरी करूंक आसा. पयलीं आमी तसो मोग करी जाय आनी तसो आमचो संबंध घट जाल्ल्या उपरांत आमी ताणें शिकयल्ल्या बरी आमी करूंक आसा. आनी आमी तें कशें करचें? जेजूचे जिणेंत आमी पळयलें तर एकल्यांच्या जिवितांत जेजू संतोश हाडून आयलो, एकल्यांच्या जिवितांत तो बदलावन हाडून आयलो. आनी आमी तशेंच केलें तर खंडीत जावन आमी क्रिस्ताचे साक्षी जाता. जो हांव जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 आमी वाचता, देवान ह्या संवसाराचो इतलोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी ताणें धाडून दिलो. आनी जेजून ह्या मनशा कुळाचो इतलोय मोग केलो की खुर्सार आपणाकच ताणें भेटोवन दिलो. आनी तोच मोग आमी एकल्यांनी सगळ्यांनी प्रसारूंक आसा. आनी थवळ आमी क्रिस्ताचे साक्षी जाता. जेजून एकल्यांचो मोग केलो. त्या मासलिपाकच्या साध्य लोकांक ताणें विंचलें. प्रद्वाराक संपडलेल्या स्त्रियेक ताणें बक्षिलें. आरिगरांक ताणें गुण गेलें. कोडकारांक ताणें आपड गुण केलें. कुर्ड्यांक ताणें दिश्ट दिली. दुबळ्या धाकट्या लागीं तो उलयलो. समाजींत कीड म्हणून लेखच्या लोकांक तो मेळ्ळो. भुकेल्ल्या लोकांची ताका बिरमत दिसली आनी ताणें तांकां ददोशी केलें. आनी अखेरेक खुर्सार नलिसायाचें मरण दिल्ल्या त्या मनशांक ताणें बक्षिलें. देखून मोगाचें न्हू, जेजू म्हणल्या त्या दाखवाली तावन तो स्पिरीत आमी घेवया. हेरांच्या गरजांक पावोवंक, दुबळ्या धाकट्यांक भेटोवंक, साध्य मनशांची कश्ट समजून घेवंक आमी मुखार सरया. मदर तेरेजा विशयांत आमी आयकलां जावंक पुरो. मदर तेरेजा जेजू म्हणल्या त्या दाखवली तावन
ते बळ घेताली, प्रेरण घेताली आनी दिसाच्या सकाळी फुडें 1 घंटो 1 वर म्हणसर त्या सक्रामेंता मुखार खर्सितली आनी उपरांत सगळो दीसभर देवाचो मोग लोकांक वांटतली आनी जेजूक साक्ष जातली. अनाथांक, गरजेवंतांक, दुबळ्यांक, कोडकारांची ती सेवा करतली. आमचो पात्रोन सान लोरेस तो रोमाच्या चक्रवर्तीक भियेलो ना. दुबळ्या धाकट्यांक इगर्जेची आस्तबदीक म्हणलो आनी सर आस्तबदीक ताणें तांकां वांटून दिली आनी अखेरेक ताका मरण दिता आसतना संतोशान ते वेंगून क्रिस्ताक तो रक्तसाक्षी जालो. सान फ्रांसीस आसीस सगळे आपली ग्रेस्तकाय सांडून कोडकारांची सेवा करूंक मुखार सरलो. तर मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, आमी हेरांचे कश्ट समजून घेवया, आयकुया. आमकां देवान 2 कान दिल्यात न्ही, जीब एकच दिल्या. देखून आमी सगळ्यांक आयकुया आनी तांकां आमच्या उतरांनी समाधान दिवया. उदारपणान आमी जियेवया. केदळ आमी उदास जाता, वांटून घेवंक शिकता, तवळकंडी जावन क्रिस्ताक साक्ष जाता. आनी तितले मात्र न्हय, मोसूर आमी संडया. हर एकल्याक आमी प्रोत्साह दिवया आनी हेरां खातीर आमी मागया. आनी तशेंच सर्व लोकांक देवाचो मोग आमी कळीत करया. आनी आमी अशें केलें तर खंडी जावन आमी क्रिस्ताक साक्षी जातले. आमच्या कामांनी आमी प्रामाणीक जावया. आमकां मेळच्या दुडवाच्या की चड प्रामाणीकपणी आमी काम करया. सरकारी दफ्तरांत आमी काम करता तर प्रामाणीक आमी जावया. न्ही सरकारी कामाक वचोंक आमी भियेता न्ही आनी आमी थंयसर पळयता थंयसर प्रामाणीकपण ना. पूण आमी क्रिस्तांव जाल्ल्यानी आमकां पळोवन आमकां सांगत जाय, हो व्यक्ती बरो व्यक्ती, क्रिस्ताक तो साक्ष दिता, प्रामाणीकपणी तो काम करता. ताचे लागीं कितेंच आमकां उलटें करूंक जायना, भ्रश्टाचार करूंक जायना म्हणल्यार आमकां हेरांनी सांगत जाय. तर मग अशा भवनो आनी भयणीनो, आमी क्रिस्ताक साक्ष जाय तर पयलें आमी तसो मोग करूंक आसा, आमचो संबंध आमी घट करूंक आसा, ताणें केल्ल्या बरी आमी करूंक आसा. आनी अखेरेक तितलें केल्यार पावना. आमकां मेळ्ळें बरेंपण हेरांक परगट करूंक आसा. देवान आमकां कितें सकट फावो केलां दिलां तें आमी हेरांक परगट करूंक आसा, क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आसा. समरियाच्या स्त्रिये बरी क्रिस्ताची वळख जाल्ल्या तिणें गांवभर क्रिस्ताक परगट केलें. जुआंव जॉन चॅप्टर 4 वर्स 1 to 42. क्रिस्ता मुखांतर देवसरांत हांव सुटका लाबल्लो तो व्यक्ती 10 शहरांनी वचून क्रिस्ताक परगट करी लागलो. अंत्योकाचे ती पवित्र सभा, तांकां खंयच्याय वस्तूची गरज पडली ना, कित्याक ते वांटून घेवंक शिकले. क्रिस्ताचें प्रेरण तांकां मेळिल्लें. तर मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, आमी सर्वां सोम्याक साक्ष जावन जियोंक प्रयत्न करया. धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 1:8 आमी वाचता. तसो पवित्रत्मो क्रिस्त आमकां प्रेरण दिता आनी आमी खंडी जावन त्या क्रिस्ताक साक्ष जातले. आमेन. एक वेळा मौनपणान दोळे धांपून आमच्या कुटुंबाक आमी समर्पण दिवया. जायत्यो गरजो देवा मुखार सांगोंक आमी हांगासर जमल्या. आमची पिडाशिडा, आमची आकांत, आमचे कश्ट त्या सोम्या मुखार दवरया. आमी क्रिस्ताचे साक्षी जावन वावरूंक आमच्या कुटुंबांत प्रत्येक तरान बरी क्रिस्ती जिणी जियोवन क्रिस्ताच्या मिसावांत वांटेली जावंक, ताच्या उतरा प्रमाणे जियोंक तसो देव आमकां बळ आनी घटाय दिवं दी म्हणी मागया. आनी तशेंच आमच्यो सर गरजो आतां देवा मुखार आमी उबारुया. उबे रावात.
आमची जाप. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा तुझ्या पुताचो वसा आणि सगळ्या परजांक शीस करा. आदेश घेऊन वावुरच्या आमच्या पापा साहेबाक, सर्व विस्पांक, याजकांक, धर्मीक भाव भयणींक तांच्या मिसावान तिरसाण लाभय. पवित्र सभेचे मंडवळी खातीर समर्पित साक्षेचे जिणी जियोंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी आणि सार्वजनिक अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर योजना मांडून हाडून ती कार्यगत करूंक, तशेंच सर्व धर्माच्या लोकांक एकवटीत सांबाळूंक आनी समाजेंत शांती समाधान वृता करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या परिसरांत विविध पिढे वरवीं आनी उतर प्राये वरवीं कश्टांच्या भाव भयणींचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जिणेंत भोगूंक मेळचे कश्ट तुजे महिमे खातीर मोगान स्विकार करूंक आनी तुजो आसरो सोदूंक गरज आसची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. तुज्या पुताक जिवन क्रिस्ताक समर्पित रितीन साक्ष दिवच्याक जाय आसची देव आपोवणी आमच्या कुटुंबांनी फुलाशें कर. तशेंच कुटुंबा जिविताचे आपोवणे मेळ्ळ्या आमी आमच्या बऱ्या उलोवण्या आनी करण्या मुखांत्र सुवार्थेक साक्षी जायशे आमकां कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. हांगासर जराश्या सर भक्तिकांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. सालोरेसा मरिफात तांणी करच्यो विनवण्यो तूं दयेन आयक. ह्या बेसिलिकांत तुजो दैवीक अनुभव जोडूंक तांकां फावो कर. तांच्या कुटुंबांत सदांच संतोष समाधान रास करूं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी मौनपणान आमच्यो वैयक्तीक गरजो देवा मुखार दवरया. मोगळा सुमिया जेजू आमची सर कुटुंबां तुका आमी समर्पितांव. आमच्या कुटुंबाचेर तूं आशिर्वाद घाल. तुवें केल्ल्या बरी आमी करूंक आमचे जिणयेंत तुका खरी साक्ष आमी जावंक तूं आमकां शिकय. आनी आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक बरी एक साक्ष जावन जियोंक, भुरग्यांनी तांच्या नृत्या मुखांत्र क्रिस्ताक खरी साक्ष जावंक तूं शिकय म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमिया मरिफात. आमेन. काणिके गीत पान संको 9 गीत संको 2. स्वीकार कर बाबा आज्ञायल्या स्वीकार कर बाबा आमकां साथ भेटयता स्वीकार कर बाबा जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बाबा स्वीकार कर काणिक मोगाची ओठ आमचे कुरपेशी
ओत आमचेर उर्फेशिव दैवीक देणी सगळीची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या एकट्या पयसुबेच्या दावाक सरस्पर बांदून घे. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंतलो रेस जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणाबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षांच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सान लोरेस तुज्या रक्त साक्षीयान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घटकताय आनी अशी आमची अस्तकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परींच्या वंचतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी करराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good purgatoria.
या सोया जेसू आमी अद्वेता बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडुनीची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दीन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सरस्पराक प्रिती म्हणून विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा जराळ आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गा बराबर तिता प्रिती मुगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मकामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून मागता हांव कारमर्य देवाचे माये सांगाती भगेवन झुजेती सोपती भगेवन दमदतांनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थनातां भक्तीन आमी म्हणया आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसतो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्या रसवर्ती पदवी आनी महिमा तुजी सस्तीच्या ससना सुमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे बाकाटेले आमची काकृत देवाचे शेळिये संसाराचे बाकाटेले आमची काकृत देवाचे शेळिये संसाराचे बाकाटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ओ जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त आमचो सुमी
ही स्तुती देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुभागी पान संको 13 गीत संको 4 काळजान म्हज्या येसुमिया मोगचनो आतां पवित्र कुमगार सेवंचो वेळ आमी सर्वांनी हातान कुमगार घेवंचो आनी भक्तीन सेवंचो ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವಿದನ್ನು ಭುಜಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರೈಸ್ತೇತರು ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಾವು ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. तुझ्या येल्या ये वेगिया मिरारा काळजांत करता स्वागत. काळजांत म्हज्या येसू मिया रागांत तुझ्या येल्या ये वेगिया मिरारा काळजांत करता स्वागत. उंडो सोम्यांतू सासरी जिविताचो जावं रस्तार देव सर्गीचो मोखेलोय आम्हा पात्यांचो देव उपकार किरकोळ मनशांचो. काळजांत म्हज्या येसू मिया रागांत तुझ्या येल्या ये वेगिया मिरारा काळजांत करता स्वागत. विचित्र विशांतू सागर कुरपेचो दोन सोम्या आदार सर्वांचो धन्या जेजू आमचो बरवसो सदांचा तूं संतोष आमचो. काळजांत म्हज्या येसू मिया रागांत तुझ्या येल्या ये वेगिया मिरारा काळजांत करता स्वागत. काळजांत म्हज्या येसू मिया रागांत तुझ्या येल्या ये वेगिया मिरारा काळजांत करता स्वागत. उंडो सोम्यांतू सर्गीतां देवलोलो दुखा खाता तो जियेतलो सोम्यांत तो उंडो सासरी जिवी म्हाका दिवचो. काळजांत म्हज्या येसू मिया रागांत तुझ्या येल्या ये वेगिया मिरारा काळजांत करता स्वागत. अर्गांगीत पान संको 15 गीत संको 3.
दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा देवाशी मोन म्हजे उका तुजो बावलो भरला व्हडा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा सर्गी दरबार सांडून संवसार कायलोय देखून तुका सोमिया खुर्सार मरून आमची चडवण केली देखून तुका सोमिया दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा देवाशी मोन म्हजे मुखार तुजो बावलो भरला व्हडा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्याक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर. गरिबांची आनी अनीत भोगतेल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासो तूं कश्ट मरण लेखून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. ओसोनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. एक घडीभर आमी बसया. मोठवी तिळचुनी ताचे उपरांत तुमचेर आनी पिडेस्तांचेर विशेष मागणी आसतले. हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां आमी कशें जेजूक साक्षी जावयेत म्हणल्या विशीं बरो नियाळ दिल्या मानादीक बाप सुनील डॉमिनीक लोबो, ट्रिनिटी इस्कॉलाचे प्रिंसिपल ते तुमचे सर्वांचे नांवी तांकां तशेंच हांगासर आमचे पासून मागिल्ल्या सहाबटवणी केल्या सर्व याजकांक ह्या पूण तळाच्या रेक्टराची नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या मिसाच्या वेळार सुमधूर गायन गायल्या नखरे फिरगजीच्या गायन मंडळीकी देव बरें करूं. सगळो दीस मिसा डिवायन वर्ड टीव्हीचेर लाईव्ह प्रसार करच्या तांच्या सिब्बंदीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मगचनो सालोरेसाची जिनिये संबंदी पुस्तकां नोवेनाचे आनी मागनाचे बूक वाती बसिलिकाच्या स्टॉलांत तशेंच मंगळा ज्योती दिव्य ज्योती स्टॉलांत थंयसर हांगासर आमकां मेळटा. उजवाड पत्र ताची वर्गणी नवीकृत करूंक ताचें ऑफिस हांगासर आसा. ताची भरपूर सेवा तुमी आपणावची. म्हज्या दाव्याक हांगासर मिसां दिवंक पुंतळाच्या गरजांक तुमची कुमोक दिवंक स्टॉल आसा आनी हांगासर कुमसार जावंकी वेवस्था आसा. वर्साक एक फावटी आमी पुंतळाक भेट दिता. एक सुटावें कुमसार जावंक याजाक थंयसर आयते आसात. ह्या वर्सा पवित्र पुस्तकाची जानवाय सोडोवच्याक दोन संगती एक बायबल साळावळ म्हणलो पुस्तक पोरनेसोलाच्या हर एक पुस्तकांचेर मोठवी झळक ताचे इतिहास कालच गोळी बापानी हांगासर मोकळीक केला. दोतोर रॉक डिसोजा हांणी तो बरयल्लो पुस्तक हांगासर मेळटा. तुमी घेवचो पवित्र पुस्तकाची जानवाय आनी की सोडोवचें. आनी एक पवित्र पुस्तकाचेर एक कॅलेंडर आसा. पवित्र पुस्तकाची 70 आनी 3 पुस्तकां कितें 12 म्हयन्याक आमी शिकचे बरी
सलीसायन आमच्या भुरग्यांक शिकोवचे बरी तांचो मांडावळ आसा देखून हे कॅलेंडरी तुमी घेजय म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता मुखले मीस 10 वरार आसतलें कन्नड भाशेंत हांगासर तुमी येताना जायत्यांनी तुमची वाहनां भितर पार्क केल्यान सकाळीं आतां आमकां वचून येवंक सलीस आसा 10 वरांच्या मिसाक लोकांक येतल्यांक पिडेस्तांक येतल्यांक जाता तितलें कुमोग जावचे बरी तुमची वाहनां बेगीनच काडीचे म्हणून हांगासर तांणी आमकां रिक्वेस्ट केला मागीर गर्दी जातली वाहनां भायर व्हरूंक कस जातलें देखून थंय उपकार तुमचे लागीं आमी मागता मगच्यो न्हू तुमकां सालोरेत फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयता आतां आमी सर्व आमी उबे रावया आनी आमच्या पिडेस्तां पासून आमची वैयक्तीक पिडा आसा सोम्याक समर्पण एक घडयेर मावून रावया हे पुंतळार एका मनान मागले मागणे देव आयकता म्हणली खात्री आमकां आसा भावार्थ आमकां आसा आमच्या लागीं जायत्यांनी आमी सांगेताना म्हजे पासून माग म्हणा सर्व सोडास काडया हांव सर्वीस पर तुजो देव म्हाका आसात म्हणलें कितें आसा आमची पिडा जावं पुरो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो ह्या वर्साची आमची योजना हर एकी जेजूक समर्पण करया विशेष रितीन हांतुळणार आसतल्या पासून हांगासर ह्या नोवेनाक येवंक जायनातल्या पिडेस्तां पासून मागया ह्या घडी आस्पत्रेंत आसात मारेकार पिडेन कॅन्सरात आसलेल्या पिडेक कश्टन वळवळतात सर बावंडान सोडास काडुया सोम्याच्या नावी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे सोमी तुमचे सवे आसो सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बातमात असले तांकां सोडय मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुझ्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांत तांकां तुझ्या भक्ता सान लॉरेन्साच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय या पूर्ण शेतांत तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडलेली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवणी आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या मरेफान सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसो आनी तुमचे संरक्षण कर तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमचे फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव सर पदवेदार देव बापासो पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो निर्गमन गीत 5 संको 16 गीत संको 1 सोम्याच्या सर्गी मोडटांतलो आपुर्बा येसू एकलो मातीत सांगलो वेसपडो सोम्याक सदां मान मारलो सोम्याच्या सर्गी मोडटांतलो आपुर्बा येसू एकलो मातीत सांगलो वेसपडो
सदा मानवालो नमन नमन सांलोरेसा मोगाळ माती सांता मागो तुमी दैवी कृपा मोगाळ सांलोरेसा नमन नमन सांलोरेसा मोगाळ माती सांता मागोन तुमी दैवी कृपा मोगाळ सांलोरेसा मोगामय पासान भरलेलो आपोस्तल सोम्या जेजूसो करम त्याग आपल्या जिवाचो मातीराचो कुंभार जालो मोगामय पासान भरलेलो आपोस्तल सोम्या जेजूसो करम त्याग आपल्या जिवाचो मातीराचो कुंभार जालो नमन नमन सांलोरेसा मोगाळ माती सांता मागोन तुमी दैवी कृपा मोगाळ सांलोरेसा नमन नमन सांलोरेसा मोगाळ माती सांता मागोन तुमी दैवी कृपा मोगाळ सांलोरेसा मोगाळ पुत्रा सोवे आंक्वार मोरी आशीर्वाद दी आमकां बगे वोन्सालोरेसा आमकां विनाती कर बगे कुसचे गुरवे नियर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन